संस्कृताय सदांच पुरबायन वाडयता आमकां ती कोंकणी माय आमी ही जपूंक जाय आमची गोंयची संस्कृताय सदांच पुरबायन वाडयता आमकां ती कोंकणी माय ध्यास आमचो कोंकणी श्वास आमचो कोंकणी ध्यास आमचो कोंकणी श्वास आमचो कोंकणी दर वर्सा गोंयकार कोंकणी मायेचो कौल घेवपाक येता खास गोवा युवा महोत्सव युवा 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 महोत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा युवा महोत्सव तरणाट्यांचो हो उत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा गोवा युवा महोत्सव तरणाट्यांचो हो उत्सव अस्मितायेचो उत्सव गोंयकारपणाचो हो उत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव. इश्टानो, लोकविश्वास प्रतिष्ठान मोले ह्या शाळेची ही खास भुरगीं सुंदर असो कलाविष्कार तुमच्या मुखार सादर केलो. म्हाका दिसता मोठ्यान टाळयो पेटोवया आनी तांची उमेद वाडोवया. सुंदर असो कलाविष्कार ह्या सगळ्या भुरग्यांनी सादर केलो. कांय खिणातूच कठमगाळ दादा पंगड फोंडे फाटल्या वर्साचो जैतिवंत पंगड चषक घेवन माटवान येतलो आनी रोखडेच ह्या 24व्या गोवा युवा महोत्सवाचो उक्तावण सुवाळो सुरवात जाता. फाटल्या वर्साचो जैतिवंत पंगड कठमगाळ दादा पंगड फोंडे गोंय जैतिवंत चषक घेवन माचयेर येतात. तुका लागत नदर दोळ्या घाल काजळ बाई तुका लागत नदर दोळ्या घाल काजळ बुकलो नाड काटान. सगळ्यांक नमस्कार. 24व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या माटवान हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या तरणाट्यांक उर्बे भरीत येवकार. 23 वर्सां फाटीं गोंयच्या तरणाट्यांक माची मेळची. गोंयचे लोकदायज संस्कृती अस्मिताय हांचें संवर्धन जावचें आनी तातूंतल्यान सक्षम असो तरणाटो घडचो म्हूण युवा महोत्सवाची सुरवात जाली. आयज ताचें स्वरूप खूब वाडलां. 24व्या वर्सा आमी पयलेच फावट धारबांदोडे म्हालान गोवा युवा महोत्सव घडोवन हाडटा. हय, आमी थोडे उसरा पावले पूण उसरा पावपी पावसान लेगीत आसता तुफानाचें बळगें. व्हडा दबाज्यान उमेदीन हो उत्सव हांगासर घडोवन येता. कार्यावळीचे सुरवेक ह्या महोत्सवा खातीर सुरवाती सावन आमकां आदार दिवपी गोंयची लोकसंस्कृती लागींसून पळोवपी तरणाट्यांची सदांच उमेद वाडोवपी ह्या महोत्सवाच्या आयोजनान कांयच कमी पडचें ना हाची जतनाय घेवपी सावड्डेचे आमदार भोवमानाधिक दीपक प्रभू पावसकार. कठमगाळ दादा पंगड फोंडे जैतिवंत चषक माचयेर पावयतात. ताळयांनी तांकां ह्या वेळार येवकार दिवया. ढोल ताशांचो गजर असोच कायम चालू आसुनी कार्यावळीचे सुरवेक येवकार अध्यक्ष भोवमानाधिक दीपक प्रभू पावसकार मागता
येवकाराचे उलोवप करचे. गोवा कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या 24व्या युवा महोत्सवाक आमकां लाभिल्ले मुखेल सोयरे राजेंद्र तलक, तशेंच ह्या वाठाराचे सरपंच स्नेहलता नायक, डेप्युटी सरपंच सुशांत भगत, कुळेचे सरपंच मनीष लांबर, हेर सगळे पंच वांगडी, सावडेचे सरपंच संदीप, हांगा उपस्थित सगळ्या मान्यवरांक हांव ह्या 2019 ह्या युवा महोत्सवाचो 24व्या युवा महोत्सवाचो येवकार दिता. सगळ्यांचे स्वागत करता. विविध तालुक्यांतल्यान, विविध शहरांतल्यान गोंयच्या हांगा युवा वर्ग आपली टीम घेवन आयिल्ले आसा. तांकां हांव येवकार दिता आनी तेंच्याय मना काळजांतल्यान स्वागत करता. फाटली 23 वर्सां गोवा कोंकणी भाशा मंडळ वावुरता. MRFचे डेप्युटी मॅनेजर दिनेश वेंजिंकर हेंचेय स्वागत करता. फाटली 23 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ वावुरता, युवा महोत्सव घडयता. आयज ह्या 24व्या वर्साक पावल्या. फाटली 23 वर्सां गोंय आनी गोंयकारपण फुडें व्हरता आसतना तशीच गोंयची संस्कृती, गोंयची लोककला आनी गोंयच्या सगळ्या युवा वर्गाक हांगा एकठांय हाडून माची दिवपाचें काम केल्लें आसा. आनी ह्या फावटी आमचो बारावो गोंयचो 12 तालुका दारबांदोड्या आनी दारबांदोड्याच्या असंख्य लोकांक एक संदी दिल्ली आसा. ह्या वाठाराच्या पंचायतीक एक संदी दिल्ली आसा ह्या महोत्सवाक वावुरपाचें. हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हांचो सदांच ऋणी आसतलो, कारण ही एक मोठी संदी आसा गोंयच्या युवा भुरग्यां बरोबर वावुरपाची. आनी ही संदी आमकां दारबांदोड्या तालुक्याक लाभिल्ली आसा. खरेंच आज ह्या कार्यक्रमाचो कार्याध्यक्ष हे 2 दिसांचे नेतृत्व सांबाळटा आसतना खरेंच उमेद जाता. विविध वाठाराच्या तरणाट्या युवकांनी आपली तयारी करून हो 2 दिसांचो उत्सव कसो बरो साजरो जावचो आनी आपल्या गांवचें नांव फुडें काडचें असो प्रत्येकाचो प्रयत्न आसा. हे प्रयत्न फुडें व्हरता आसतना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां एक दारबांदोड्या तालुक्यात संदी दिली आनी अशेंच तुमचे बरोबर हेजे फुडें वावुरपाची संदी म्हाका दिवची. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचे हे येवकाराचें भाशण म्हाजें पूर्णविराम करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिपक सर. इश्टानो, ह्या वर्सा युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष हे मुखेल पद सांबाळटात रोहन वंसकार. ताळयांनी आमी तांकां ह्या वेळार येवकार युवा महोत्सवाच्या आदल्या कार्याध्यक्षां कडेन मागता ताका मानान माचयेर हाडचो. रोहन वंसकार फाटलीं कितलींशींच वर्सां युवा महोत्सवान कार्यरत आसा. फोंड्या रोटरी क्लबाच्या जोड पालवान जाल्ल्या महोत्सवान ताणें आयोजनान वांटो घेतलो आनी उपरांत मेळत ती जबाबदारी निश्ठेन पेल्ली. मोन्यांनी काम करपाची ताची संवय, पूण हेरांक उर्बा दिवन वातावरण चैतन्य फाकोवपाची तांक आशिल्लो रोहन वंसकार ह्या वर्साचो कार्याध्यक्ष. इश्टानो, ह्या 24व्या युवा महोत्सवाच्या उद्घाटन सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसात ESGचे उपाध्यक्ष भौमानाधिक राजेंद्रबाब तालक. मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसात MRF कंपनीचे वरिश्ठ उत्पादन वेवस्थापक भौमानाधिक दिनेश विर्जिनकार. येवकाराध्यक्ष सावड्डेचे आमदार भौमानाधिक दीपक प्रभू पावसकर. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतनबाब आचार्य. मुखेल संयोजक अनिल गांवकार.
अभिनव विद्या मंदिर हायस्कूल मोलेचे व्यवस्थापक आपा गांवकार तशेंच मोले पंचायतीच्यो सरपंच भोवमानादीक स्नेहलता नायक तशेंच उपसरपंच सुशांत भगत मागता सगळ्या मानेस्तां लागीं तांणी माचयेर येवचें. कार्यावळ मुखार व्हरता. इश्टानो, फूल हें मोगाचें आनी आदराचें प्रतीक तेन्ना सगळ्या मानेस्तांक फुलांनी आनी यादिस्तिकां भेटोवन येवकार दितात. मागता येवकाराध्यक्ष भोवमानादीक दीपक प्रभू पावसकर हांचे कडेन तांणी सगळ्या मानेस्तांक ह्या वेळार येवकार दिवचे. सगळ्यान पयलीं कार्यावळीचो मुखेल सोयरे भोवमानादीक राजेंद्र बाब तालक हांकां येवकार दिवचो. तशेंच मानाचे सोयरे म्हूण आमचे मदीं आसात MRF कंपनीचे वरिश्ठ उत्पादन वेवस्थापक भोवमानादीक दिनेश विर्जिनकार हांकांय आमी येवकारतात. मोले पंचायतीच्यो सरपंच भोवमानादीक स्नेहलता नायक हांच्यांनी येवकार स्विकार करचो. मोले पंचायतीचे उपसरपंच सुशांत भगत हांच्यांनी ह्या वेळार येवकार स्विकार करचो. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन बाब आचार्य हांच्यांनी ह्या वेळार येवकार स्विकार करचो. कार्याध्यक्ष रोहनबाब वंसकार हांचे कडेनूय मागता ताणेनूय ह्या वेळार येवकार स्विकार करचो. अभिनव विद्या मंदिर हायस्कूल मोले हांचे वेवस्थापक भोवमानादीक आपा गांवकर हांकांय आमी ह्या वेळार येवकारतात. तशेंच माचयेर आशिल्ले भोवमानादीक विवेक नाडकर्णी हांकांय आमी येवकारतात. तशेंच भोवमानादीक रामनाथ गावडे हांकांय येवकारतात. निमणे कडेन कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन बाब आचार्य हांचे कडेन मागता की तांणी येवकाराध्यक्ष भोवमानादीक दीपक प्रभू पावसकर हांकांय आयोजकांच्या वतीन येवकार दिवचो. इश्टानो, दिवली उजवाडाचे गिन्यानाचे प्रतीक तेन्ना ह्या कार्यावळीचे सुरवेक ह्या युवा महोत्सवाच्या सुरवेक दिवली पेटोवन 24व्या गोवा युवा महोत्सवाचे उद्घाटन आमी करता. मागता सगळ्या मानेस्तां लागीं की तांणी दिवली पेटोवन ह्या 24व्या गोवा युवा महोत्सवाचे विधिवत अशें उद्घाटन करचें. इश्टानो, हो युवा महोत्सव युवा मनांचो, युवा सृजनाचो उत्सव गोंयच्या अस्मितायेचो. हो युवा महोत्सव एकचाराचो. हो उत्सव गोंयच्या मातयेंतलो. हो उत्सव जैताचो. आमी खंय आसा तें जाणून घेवपाचो, आत्मसोदाचो. हो युवा महोत्सव तरणाट्यांचो, गोंयच्या लोकदायजाचो. तरणाट्यांचो हो उत्सव गोवा युवा महोत्सव. गोवा युवा महोत्सव. सगळ्या मानेस्तांच्या हस्तुकी 24व्या गोवा युवा महोत्सवाचे उक्तावण जाता. सोनेरी अशा खिणाचे तुमी सगळे जाण साक्षीदार आसात. आमची गोंयची संस्कृताय सदांच पुरबायन वाडयता आमकां ती कोंकणी माय. आमी ही जपूंक जाय आमची गोंयची संस्कृताय सदांच पुरबायन वाडयता आमकां ती कोंकणी माय. ध्यास आमचो कोंकणी श्वास. युवा महोत्सव युवा मनाचो, युवा सृजनाचो उत्सव गोंयच्या अस्मितायेचो 24व्या गोवा युवा महोत्सवाचे उक्तावण जाल्लें आसा. इश्टानो, कोंकणी चळवळ संस्कृती आनी हेर मळार खाशेलो वावर करून
अनंतान विलीन जाल्ल्यांची नांवां आमी मातशी एक नगराक दालनाक दिल्या तांची याद करून तांकां आर्गां ओंपतात आनी तांच्या घरच्यांक ह्या वेळार यादिस्तिका भेटोवन तांचो भोवमान करतात. सुरवेक नगराक नांव दिलां सर्गेस्त रमेश वेळुस्कारांचें. नामनेचे शिक्षक, लेखक, समीक्षक मागता घरच्यांनी माचयेर येवन भोवमान स्विकार करचो. साऊल गोरी मोरपाका हे तांचे प्रसिद्ध कविता संग्रह आसात. कोंकणी भाशा मंडळाचे ते आदले अध्यक्ष आशिल्ले. गीतकार, बाल साहित्य लेखक, अणकाराच्या क्षेत्रांत तांणी मोलादीक असो वावर केला. तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार, कला आनी संस्कृती खात्याचो राज्य पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार, कला अकादमीचो साहित्य पुरस्कार अशे कितलेशेच सन्मान फावो जाल्यात. आपलें काम निश्ठेन करपी म्हालगड्यां मदले ते एक आशिल्ले. वयाच्या 71व्या वर्सा 21 ऑक्टोबर 2018 ह्या दिसा ते संवसाराक अंतरले. तांची याद करून तांच्या कार्याची दखल घेवपाचो हो ल्हानसो यत्न तांचो भोवमानादीक अनंत अग्निसर स्विकारतात. मुखेल माचयेक नांव दिलां सर्गेस्त भोवमानादीक श्रीधर कामत, एक सृजनशील गीतकार आनी लेखक. मागता घरच्या लागीं ताणें माचयेर येवन तांचो भोवमान स्विकार करचो. कोंकणी चळवळींतले एक सक्रीय वावुरपी, एक सृजनशील गीतकार आनी लेखक, वेवसायान अभियंते आशिल्ले. तांणी एकांकी, नाटकां, कविता बरयल्यात. जैत ही तांची एकांकी. निळ रंगान रंगला दारात म्हज्या सांज पिशी ही कांय गाजिल्ली गितां. मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे पयले उपाध्यक्ष. कोंकणी भाशा मंडळाच्या साबार उपक्रमांनी संघटक आनी आयोजक म्हूण तांच्यांनी वावर केला. तशेंच शाणी मस्ती ह्या सिडीन तांच्या गितांचो आस्पाव आसात. गोवा युवा महोत्सव आनी अखिल भारतीय कोंकणी संगीत संमेलनांतलें तांचें योगदान खूब मोलादीक आसा. वयाच्या 54व्या वर्सा 7 फेब्रुवारी 2018 ह्या दिसा ते संवसाराक अंतरले. ताणें आपली कूड गोंय वैजकी महाविद्यालयाक दान केली. तांची याद करून आमी तांकां आर्गां ओंपतात. इश्टानो, ह्या वर्सा दरवट्याक नांव दिलां सर्गेस्त शांताराम नायक हांचें. गोंयचे राज्यसभा खासदार म्हूण तांणी 2 वेळा कार्यकाळ सांबाळ्ळात. मागता तांच्या घरच्यांनी येवन माचयेर आपलो भोवमान स्विकार करचो. तांची याद करून तांकां आर्गां ओंपता. दरवट्याक नांव दिलां सर्गेस्त शांताराम नायक हांचें. इश्टानो, माची 2 नामनेचे संगीत संयोजक तशेंच अनुभवी अशे तबला वादक सर्गेस्त मयुरेश वस्त हांकां ओंपलां. मागता तांच्या घरच्यांनी येवन माचयेर आपलो भोवमान स्विकार करचो. गोंय संगीत महाविद्यालयान सहाय्यक प्राध्यापक म्हूण आशिल्ले. नामनेच्या संगीत संमेलनांनी तांणी वांटो घेतिल्लो. तशेंच जायत्या सीडी अल्बमा खातीर गितां संगीतबद्ध केल्या. 2013 वर्सा रंगयान दिल्ली हांचो गीता गाती ज्ञानेश्वर ह्या नाटका खातीर उत्कृश्ट संगीतकार पुरस्कार तांकां फावो जालो. 2014 वर्सा महाराष्ट्र नाटक सर्तीन स्वामी समर्थ नाटका खातीर उत्कृश्ट संगीतकार पुरस्कार. 2014 वर्सा अखिल भारतीय नाट्य परिशदेचो स्वरराज छोटा गंधर्व हो पुरस्कार तांकां फावो जालो. गोंय सरकारचो युवा सृजन पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्लो. वयाच्या 42व्या वर्सा 13 जुलय 2018 ह्या दिसा ते संवसाराक अंतरले. तांची याद करून तांकां आर्गां ओंपता माची 2 तांच्या नांवान. माची 3 सर्गेस्त यंग चिको, कोंकणी कातार गायक. घरची आसा जाल्यार उपकार करून माचयेर येवन भोवमान स्विकार करचो. ते गोंयचे एक नामनेचे कोंकणी कातार गायक आशिल्ले. सेजापाय ह्या तियात्रान सगळ्यान पयलीं तांणी गीत गायलें आनी ह्याच माचयेर तांकां यंग चिको हें नांव मेळ्ळें. तांचें खरें नांव फ्रांसिस्को पावलिनो डायस दोस मिलाग्रेस मिंगेल. जोसिंतो वाज, एम बॉयर, रेमी कुलासो ह्या सारकिल्ल्या नामनेच्या कलाकारां बरोबर तांणी काम केलां. कला आनी संस्कृती खात्याचो कला गौरव पुरस्कार, गोंय तियात्र अकादमीचो जीवन गौरव पुरस्कार, अबुधाबीचो गोल्डन वॉयस पुरस्कार तांकां फावो जाला. ते एक 67 वर्सां पिरायेचेर 2 जानेवारी 2019 वर्सा संवसाराक अंतरले. तांची याद करून तांकांय आर्गां ओंपतात. तांचो भोवमान तांचे मेरेन आमी पावयतले. दालनाक ह्या वर्सा नांव दिलां सर्गेस्त युसूफ शेख हांचें. मागता घरच्यांनी येवन भोवमान स्विकार करचो. नामनेचे लेखक, कवी आनी समीक्षक आशिल्ले सर्गेस्त युसूफ शेख. कोंकणी भाशेच्या चळवळीन तांचो मोलादीक वांटो आसा.
मंगळूरच्या आकाशवाणीचे संचालक म्हूण तांणी काम सांबाळ्ळा. पोदेर ह्या त्यांच्या कोंकणी लघुचित्रपटा खातीर तांकां आकाशवाणीचो पुरस्कार फावो जाला. 2015 सालान गोंय सरकारचो साहित्य पुरस्कार, गोंय कला अकादमीचो साहित्य पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार, थॉमस डिफन्स कोंकणी केंद्राचो फादर आंतोनियो परेरा पुरस्कार तांकां फावो जाला. वयाच्या 70व्या वर्सा 30 सप्टेंबर 2017 ह्या दिसा ते संवसाराक अंतरले. तांची याद करून आमी तांकां आर्गां ओंपतात. दालनाक नांव दिलां सर्गेस्त विजयेश सावंत नामनेचो नाट्यकर्मी. तांच्या घरच्या लागीं मागता माचयेर येवन ताणें आपलो भोवमान स्विकार करचो. दालनाक नांव दिलां सर्गेस्त विजयेश सावंत. एक बरो नाट्य कलाकार, दिग्दर्शक आनी लेखक. आपल्या पंगडा वतीन जायतीं नाटकां आनी नाटकुली माचयेर सादर केल्या. माचयेर सादर केल्ली आनी पुस्तक रुपान प्रकाशीत जाल्लीं नाटकां अदृश्ट, जावयाची करामत, बायल म्हजी, पयशांक पिशी. त्या भायर तांणी जायत्यो कथा कविता बरयल्यात. साबार सांस्कृतीक साहित्यीक कार्यावळींत तांचो मोलादीक असो वावर आसलो. तरणे पिरायेचेर तांकां अचकीत मरण आयलें. तांची याद करून आमी तांकां आर्गां ओंपतात. आनी ह्या युवा महोत्सवाच्या आयोजनान जाणी म्हत्वाचो असो खानो मारला ते संयोजक अनिल बाब गांवकार मागता ह्या वेळार तांच्यांनी आपलें उलोवप करचें. 24व्या युवा महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्याक संयोजक ह्या नात्यान तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आसतना म्हाका खूब असो आनंद जाता. आमी वाट पळयताले फाटलीं 23 वर्सां की हो युवा महोत्सव आमच्या धारबांदोड तालुक्यान केन्ना पावतलो काय, आमच्या धारबांदोडच्या तरणाट्यांक केन्ना हातूंत सहभाग घेवपाक मेळटलो काय, आपले टॅलंट दाखोवपाक केन्ना मेळटलें अशी आमी जी वाट पळयताली. आयज 24 वर्सां वाट पळयता आसतना आयज हो दीस उजाडला. म्हणून हांव आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष श्री चेतन आचार्य सर आनी तेजी फूल सगळी मॅनेजमेंट कमिटी हांकां काळजांतल्यान आमच्या धारबांदोड धारबांदोड तालुक्याचे तरणाटे जितले आसात त्या सगळ्या तरणाट्याच्या वतीन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां ही संदी दिल्या, आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक ही संदी दिल्या, ही माची मेळोवन दिल्या. ह्या माचयेचो आमी पुरेपूर फायदो घेतले, हातून कांयच दुबाव ना. आज ह्या माचे वयल्यान उलयता आसतना आमी फाटली कांय दीस जे मेहनत करताले, वेगवेगळ्या वाड्या वयल्यान वेगवेगळ्या गांवांतल्यान जे भुरगे एके कडेन येवन युवा महोत्सवाक पार्टिसिपेट जावपाक लागून ते तयारी करताली, ती तयारी पळयली जाल्यार आज आमकां खूब लेट जालो तरी बेटर लेट दॅन नेवर अशें म्हणटा आसतना आमच्या भुरग्यांनी, आमच्या तरणाट्या भुरग्यांनी, धारबांदोड तालुक्याच्या तरणाट्या भुरग्यांनी जो एडवांटेज हाची घेतल्या ती येणाऱ्या 2 दिसां भितर आज आनी फाल्यां हाजें टॅलंट तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. आज हो युवा महोत्सव सादर प्रेजेंटेशन करता आसतना आनी हाचें आयोजन करता आसतना खूब बरें दिसता की वेगवेगळ्या बारीक बारीक गजालीचेर कशें बारकायेन इम्प्लिमेंटेशन करप, बारीक बारीक गजाली कितले इम्पॉर्टन्स दिवप, बारीक बारीक गजाल निग्लेक्ट करप कशी ना हेचेर आमकां खूब ज्ञान मेळ्ळें. आनी ह्या ज्ञानाच्या आदाराचेरूच आमी येणारे फुडले जे युवा महोत्सव आसतले ते आमचे धारबांदोड तालुक्याचे तरणाटे पयल्या स्टेपार आसतले, पयल्या पावंडार आसतले, पयल्या नंबराचेर आसतले अशें म्हाका ह्या वेळार सांगपाक दिसता. आमी जेन्ना वेगवेगळ्या कार्यक्रमाची अरेंजमेंट करता तेन्ना आमी सगळ्यांक कॉर्डिनेट करता आसतना अशें दिसतालें की कांय पयलीं भुरगे पयल्या फावटी पार्टिसिपेट करता म्हणटकीर मातशे बॅकफुटाचेर आसताले. पूण जशें जशें प्रॅक्टीस सुरू जाली, जशें जशें मोमेंटम घेतलो तेन्ना अशी स्पीड तांच्यांनी घेतली आनी सगळ्या इव्हेंट्सान सादारणशे 18 इव्हेंट जे जातात त्या 18 इव्हेंटांत भाग घेवपाक आमचे धारबांदोडचे तरणाटे एक पावलार फुडें आसात. सो हांव सगळ्यांक ह्या युवा महोत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक गोंयच्या तरणाट्या कडेन आनी स्पेशली आमच्या धारबांदोडच्या तरणाट्या कडेन मागता की हें आयोजन करता आसतना हांगा डिसिप्लीन व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. डिसिप्लिना शिवाय खंयचोय कार्यक्रम सक्सेस जायना. ताका लागून हांव सगळ्या युवकां कडेन मागता, गोंयच्या एवरी कॉर्नरांतल्यान जे युवक आयिल्ले आसा तांचे कडेन मागता की हांगा डिसिप्लीन मेंटेन करुया, जेणे करून आमचे जे गांवचे नागरीक आसात आमचे धारबांदोड तालुक्याचे एज वेल एज एवरी गोंयच्या कॉर्नरा कडल्यान जे लोक आयिल्ले आसात हांगा हो कार्यक्रमाचो आनंद घेवपाक, त्या सगळ्या मनशांक हांगा मनसोक्त आनंद घेवपाक आमी हांगा तांकां संदी दिवया. कारण आमच्या डिस्टर्बन्सान तांकां त्रास जावं शकता. म्हणून युवकां कडेन मागता की ताणें जाता तितलें मॅक्झिमम डिसिप्लीन पाळचें आनी त्या प्रमाणे हो कार्यक्रम आयोजीत करया अशें तुमकां सगळ्यां कडेन मागता. आनी हांव स्पेशली आमची जी कोंकणी भाशा मंडळ फूल टीम जी आसात
कोंकणी भाशा मंडळाची टीम जी आसा तांकां परत एकदां आमकां ही संदी दिल्या बद्दल काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्याच बरोबर आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे लाडके आमदार श्री दीपक भाई पावसकर ताणें जितलो मॅक्झिमम 99% तेजो सपोर्ट आसा आनी ताका लागून आमी हे कार्यक्रम आयोजीत करपाक शकले. म्हणून तांच्याय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान. आनी ते येणाऱ्या काळान ते आमकां अशेंच सपोर्ट करतले. आमच्या तरणाट्यांक आमच्या युवकांक फुडें व्हरपाक ते सदांच आमच्या वांगडा आसतात हाजी म्हाका विश्वास आसा. आनी हांगा फुडें म्हाजे 2 शब्द आशिल्ले ते सोंपयता आनी सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. चडांत चड देव बरें करूं अनिल बाब. खूब मोलादीक आनी म्हत्वाचो असो कार्यभार सांबाळा. मोठ्यान एकदां तांच्या खातीर ताळयो फावो जावनी. कार्यावळ मुखार व्हरता. इश्टानो, शेणे गोंयबाब कथामाळ पेटूल कोंकणी भाशा मंडळाचो वर्धापन दिन आनी कोंकणी चळवळीन सक्रीय वांटो घेवपी ह्या वर्साचो कार्याध्यक्ष रोहनबाब वंसकार मागता ताणें आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. माटवान हाजीर आशिल्ले 24व्या युवा महोत्सवाचे येवकाराध्यक्ष सावड्डे मतदारसंघाचो आमदार भोवमानिस्त दीपक पावसकार, ह्या युवा महोत्सवाचे मुखेल सोयरे ESCचे उपाध्यक्ष राजेंद्र तालक, MRFचो वेवस्थापक दिनेश वर्जिनकार, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन बाब आचार्य, ह्या युवा महोत्सवाचे मुखेल संयोजक अनिल गांवकार, आमकां बळगे दिवपी आमची शक्त वाडोवपी माटवान जमिल्ल्या समेस्त तरणाट्या इश्टाक म्हाजो मायमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. 2007 वर्सा पिलार जाल्ले युवा महोत्सवाक GMS कॉलेजींतल्यान वांटेकार ते आज 2019 ह्या युवा महोत्सवाचो कार्याध्यक्ष म्हणून तुमच्या मुखार उबो आसा. एक सर्तक, एक कार्यकर्तो ते आज कार्याध्यक्ष, ह्या मेरेनचो कठीण प्रवास तुमच्या सांगाता लागून सोंपो जालो. GMS कॉलेजींतल्यान हांव सर्तक म्हणून वावरतना म्हाका युवा महोत्सवाची एक ओड लागली. त्याच ओडीन, त्याच आपुलकायेन खांडेपार जाल्ल्या युवा महोत्सवाक म्हाका आयोजनान येवपाची म्हाका संद लाभली. तेन्ना सावन हांव युवा महोत्सव म्हाजो हेच भावनेन म्हाज्या हेर वांगड्या बरोबर हांव युवा महोत्सवाक वावुरलो. युवा महोत्सव 2 दिसां पुरतो महोत्सव न्हय. हांगा मनीस घडटात, मनीस जुळटात. सृजन आनी कलेच्या माध्यमांतल्यान एक चळवळ उबी जाता. त्या चळवळींतलो हांव एक घटक आनी एक प्रॉडक्ट. जो रोहन फकत फिशपॉंड बरयतालो, मोठ्या मोठ्यान ढोल ताशे बरयतालो, तोच रोहन आयज कार्याध्यक्ष पदा वयल्यान तुमच्या 1000 तरणाट्यां मुखार उलयता. ते फक्त युवा महोत्सवा खातीरच. ही फकाणां न्हय, ही धुमशाणां न्हय, ही एक चळवळ तुमकां घडोवपाची, तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंय घडोवपाची. इश्टानो, युनिटी इज अवर स्ट्रेंथ. कोंकणी खातीर जावये, गोंया खातीर जावये, और ह्या कसल्या विधायक कार्या खातीर जावये, आमच्या मदीं एकवट आसप खूब गरजेचो. धर्माच्या नांवान, जातीच्या नांवान, लिपीच्या नांवान, भाशेच्या नांवान, राजकारण्या नांवान ह्या कसल्या कारणां खातीर आमच्या मदीं फूट जावपाची शक्यता आसा. तो किंवा भायल्या कडल्यान आसूं या भितरल्या कडल्यान आसूं, आमी आमच्या मदीं कसलीच फूट हाडनासतना आमी सगळे एकठांय रावया. जेन्ना 5 बोटां एक जाता आनी एक मूठ जाता, त्याची शक्त समोरच्याक होलमता. युवा महोत्सवाच्या निमतान माटवान जमिल्ले सगळे तरणाट्याची शक्त, कला, सृजन, प्रतिभा आनी मोगाची मूठ घट धरया आनी गोंय आनी देशाच्या उज्वल भवित्या खातीर सगळे एकवटान रावया. मोले गांवच्या ह्या मैदानार जावपी युवा महोत्सव 24व्या वर्सा पावल दवरतना आमी फाटलीं 23 वर्सां आमी कितें जोडलें, कितें वगडायलें हेचो हिशोब करपाचो वेळ न्हय. 24व्या वर्सा हो युवा महोत्सव एक खऱ्या अर्थान एक मॅच्युअर तरणाट्या भशेन उबो आसा. आतां मोख फुडाराक आनीकय जैतां हाताळपाची तेजस्वी परंपरा आमकां लाभल्या, ती आमी फुडें व्हरया. जैताची गुडी आमच्या तरण्या भुजार घेवन आमी उंच उंच उबया. जय गोंय, जय कोंकणी. अशेंच जायते ह्या युवा महोत्सवाच्या माचयेन, युवा महोत्सवाच्या माटवान घडल्यात. व्हिडिओग्राफी करपी दत्तराज खांडेपार आनी प्रसाद पांगम हांगा पावल्यात. उपकार करून माचयेर येवचे आनी तांणी आपलो भोवमान कार्याध्यक्षांच्या हस्तुकी स्विकार करचो. मोठ्यान ताळयो मारून तांकांय हांव्यार परबी भेटोवया. इश्टानो,
युवा महोत्सवाच्या आयोजनान आमकां साबार कंपनी आनी बरे मागपी वेळोवेळ आदार करीत असतात आनी ते खातीर येदो व्हडलो आटाप आमकां शक्य जाता. ह्या वर्सा MRF सारकी कंपनी आमच्या यत्नान सामील जाला हाची आमकां खोस आसा. आमकां येदो व्हडलो तेंको दिवपी हेच्या खातीर सुरवेकूच आमी तांचे उपकार आठयतात आनी MRF कंपनीचे वरिश्ठ उत्पादन वेवस्थापक भौमानाधिक दिनेश वर्जिनकर हांचे कडेन मागता की तांणी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. नमस्कार. हांगा जमिल्ले सगळे मान्यवरांक नमस्कार करून म्हगेले दोनच उतरां सांगता. ह्या सगळे आतुरतेन वाट पळयत आसात केन्ना हो प्रोग्राम सुरू जातलो काय म्हणून. गोवा युवा महोत्सव ही 3 उतरां इतली पावरफूल आसात की एक म्हळ्यार गोंय आमचें. गोंय नांवूच आयकल्यार आमकां एक स्वाभिमान भरून येता. सो एक गोंय, दुसरी युवा म्हणल्यार फूल ऑफ एनर्जी एन्थुजियाजम, सगळे युवा भरिल्ले आसता. आनी महोत्सव म्हणल्यार महाउत्सव हो 2 दिसांचो महाउत्सव आज धारबांदोडे तालुक्यांत हांगा जातलो 2 दिसां खातीर. आज आमच्या भारत देशांत 50% लोक 25 वर्सां सकयल आसात. म्हणल्यार आमचो देश तरणाटो जायत वता आनी ही सगळीं तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक हांगा जमिल्ले जाणट्यांकय म्हणटा जांची मनां खुबशीं तन्नी आसात. जरी ते रक्तान जाणटे असले आमचे सारके तरी मन तन्नी आसात. असले सगळे लोकांक खातीर हो आनी हे सगळे भुरग्यांक संदी दिवपा खातीर कोंकणी भाशा मंडळ हो आयोजन करता. म्हणून हांव श्री चेतन आचार्य हांचे मनपूर्वक आभार मानता आनी तांचें अभिवादन करता. म्हाका दिसता तो काल राती लेट पर्यंत न्हिदूं ना अशें दिसता म्हाका पळयल्यार, कित्याक तांची कार्य खूब मोटें आसा. आतां गोंयचे बद्दल सांगपाक, गोंय म्हणल्यार आमी पयलीं पसून आयल्या गोमंतक म्हणून वळखता. गोमंतक म्हणल्यार एक फर्टायल लँड. गोंयाक एक खूब मोठो इतिहास आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. गोंयाक अनोखी अशी अस्मिताय आसा, ही राखून दवरपा खातीर हो एक प्रयत्न करता कोंकणी भाशा मंडळ आनी धारबांदोडचें सांस्कृतीक मंडळ. त्या खातीर हांव तांचे खूब आभार मानता. आनी ह्या भुरग्यांक एकूच सांगूंक सोदता, एक अनिल गांवकारान सांगलें की डिसिप्लीन ही खूब म्हत्वाची. आज जपान सारको देश जो 1945 काबार जाल्लो सामको बॉम्ब पडून, तो वयर सरला आनी इतलो डेवलप्ड कंट्री जाला फक्त तांची सेल्फ डिसिप्लिना लागून. आमी म्हणटात हांगा आमी कचरो उडयता, हें उडयता. हें जर आमी प्रत्येकान जर चिंतिल्लें आमी खंय डिसिप्लीन करनात आनी ती जर हे आमी स्वताकच जर डिसिप्लीन हाडली जाल्यार म्हाका दिसता गोंय हें जरी एक ल्हानशें आसा, ल्हानशें राज्य आसा एक वर्ल्डाच्या मॅपाचेर, पूण तें एक भांगर कशें, भांगराचें गोंय आमचें आनी एक डायमंड कशें तें वर्ल्डाच्या मॅपाचेर चकचकतलें. आनी ह्या खातीर हे सगळे तरणाट्याचो खुबसो मुखार हांव सांगता की 20 गोंयची आतां भारताची एज जर घेतली एवरेज जाल्यार 29 आसा. 29 वर्सांचो हो भारत देश सगळे एवरेज एज घेतलेल्या. तशें चायना 35 आसा. त्या खातीर सांगता हे सगळे मुखावयले आमचें भविश्य हे तरणाट्याच्या हातांत आसा. आनी तरणाटी म्हणलें की मातशी मस्ती येताच. त्या खातीर सेल्फ डिसिप्लीन इज वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आनीक म्हाका दिसता पयलीं आमी 25 वर्सां पयलीं जें आमकां पळय खबर आशिल्लें, आमी विचार केलो जाल्यार आतांच्या भुरग्यांक जें पळय खबर आसता 25 वर्सांच्या भुरग्यांक ते खुबशे फरक आसता. तांकां खुबशें एक्सपोजर मेळटा. आमची पयलीं तयारी आसताली पूण आमकां संद मेळनाशिल्ली अशें आसतालें. खुबशे जाण तयार आसताले पूण आतां व्हडले जाले ते कितें म्हणटाले, आमी तुमी नशिबान, तुमी लक्की म्हणून तुमी. पूण लक हांव म्हणटा लक हें नशीब ओगी येना. लक येतलें जाल्यार तयारीची गरज आसता. तयारी आनी संद म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटी आनी प्रिपेरेडनेस जेन्ना एक जाता तेन्नाच ताका लक म्हणटात किंवा नशीब म्हणटात. जेन्ना तुमची तयारी जितली जास्त आसा खंयच्याय फिल्डान जावं ती, जाय ती शिक्षणीक जावं, सांस्कृतीक, कला, आर्ट्स, कितें खंयच्याय फिल्डान जावं, स्पोर्ट्सान जावं, जेन्ना तुमची तयारी जितली घट्ट आसता, तयारी जितली प्रगल्भ आसता तेन्नाच तुमकां चड संदी क्रिएट जातल्यो. आनी
कोंकणी भाशा मंडळा सारकी संस्था ह्यो संदी तुमचे मुखार हाडटा. तुमचे मुखार प्लॅटफॉर्म इतले तयार जाल्ले आसात, फक्त गरज आसा तुमच्या तयारीची. त्या खातीर सेल्फ डिसिप्लीन इज सामकें इम्पॉर्टंट. हें इतलें सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. देव बरें करूं सर. हाचे फुडें तुमचें सहकार्य आमकां सदांच मेळटलें अशी आस्त बाळगिता. इश्टानो, कोंकणी फिल्माच्या मळार क्रांती घडोवपी भोवमानादीक राजेंद्र बाब तालक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसात. कांय दिसांनी मिरांडा हावस हो तांचो नवो चित्रपट आमकां पळोवपाक मेळटलो. मागता ह्या वेळार तांच्यांनी आपलें उलोवप करचें. हॅलो. हांगा हजर आशिल्ले येवकार अध्यक्ष बाब दीपक पावसकार, दिनेश विर्जिनकार, जवळ आशिल्ले सगळे पंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, पंच आनी हांगा आशिल्ल्या समेस्त गोंयकारांक म्हजो नमस्कार. आज ह्या श्रीधर कामत माचे वयल्यान उलयतना मन भरून येता. आनी गोवा युवा महोत्सव आज 24वो भाग आतां हांगा जाता आनी आमी 25व्या युवा महोत्सवा कडेन वाटचाल करतले. फुडल्या वर्सा जातलो हें पळोवन खोस जाता. म्हजो आनी युवा महोत्सवाचो संबंद पयलीं पसून आसा. म्हजो कोंकणी चित्रपटाचो प्रवास आनी युवा महोत्सव हे बरोबर सुरू जाल्ले. म्हाका याद जाता 1995 म्हजी पयली कोंकणी टेलिफिल्म शितू, जी गोनी दांडेकराच्या नॉवेलाचेर आशिल्ली. कितले लोकांनी पळयली ती खबर ना म्हाका, पूण तेन्ना ती बाब एदुआर्द फालेराच्या हेल्पान आमी दिल्ली दूरदर्शनाचेर दाखयल्लो गेल्लो तो चित्रपट आमचो. कोंकणी चित्रपटाची वाटचाल तुमकां खबर आसा खूब बरी चल्ल्या. वर्सान वर्स आतां 7 ते 8 चित्रपट येवपाक लागल्यात. वर्सान वर्स नॅशनल अवॉर्ड मेळपाक लागल्यात. आनी ESGचो वायस चेअरमॅन म्हणून जे कितें म्हज्यान कोंकणी चित्रपट मुखार व्हरपा खातीर करपा जाता त्यो गोश्टी हांवें केल्ल्यो आसात. गरज आसा नव्या युवा पिढीची. तांणी ह्या हातूनय भाग घेवचो आनी नवीन आनी नवीन चित्रपट तयार करचे. गव्हर्मेंटान जवळ जवळ 50% अनुदान आमचे मुख्यमंत्री माननीय मनोहरबाब पर्रीकरान 30 लाखाचे ग्रांट वाडून 50 लाख मसर केल्ले आसात. 50 लाख, 30 लाख आनी 20 लाख चित्रपट सगळे कडेन प्रदर्शीत करचो म्हणून 100 शो खातीर ग्रांट दिता. सो इतली तयारी सरकारानूय केल्ली आसा. गरज आसा आमची सगळ्यांची की बऱ्यांत बरे चित्रपट काडचे आनी आमचें नांव फक्त गोंया पुरतें न्ही तर पुराय देशभर पातळचें. गोंयच्यान बरो चित्रपट जाता. म्हाका याद जाता 2004 जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयान आयलो तेन्ना म्हजे काळजान चर्र जालें. अरे गोंयान अंतरराष्ट्रीय चित्रपट येता आनी गोंयचे चित्रपट ना तातूंत, कशें जातलें. आनी त्या 3 म्हयन्या भितर हांवें आलिशा हो चित्रपट तयार केलो आनी त्या पयल्या महोत्सवान, गोंयान जाल्ल्या पयल्या महोत्सवान प्रदर्शीत केलो. आलिशा सक्सेसफूल जावपाक खूब लोक कारण आशिल्ले, पूण तातूंतलो एक म्हजो मित्र ज्याच्या नांवान आज ही माची गेलता श्रीधर कामत, हाका हांव केन्नाच विसरूंक शकना. आमी चित्रपटांतले कितलेशे किस्से आयकले. हांव एक जाणा तर राज कपूर आनी शैलेंद्र सिंग संगम फिल्माची तयारी चलताली आनी ते पद बरोवपा बशिल्ले थंय कितें. इतल्यान तांकां वैजयंती मालेचो टॅलिग्राम आयलो, संगम होगा होगा होके रहेगा. आनी त्या टॅलिग्रामाचेर ताणें पद तयार केलें. थंयचे थंय शैलेंद्रान मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा की नहीं होगा होगा होके रे. सी हें इन्स्पिरेशन खंयच्यान मेळटा. हीच गजाल म्हज्या आनी श्रीधर कामतीच्या बाबतींत घडली. एका म्हालगड्याक सॉंग बरोवपाक दिल्लें. आमचें म्युजीक कंपोजिशन सगळें रेडी जाल्लें आनी तें ताका टेपीर दिवन दिल्लें आयकुपाक आनी ताजेर पद बरें म्हणून. दीस जाले तेवटेन स्टुडियो बूक जालो की बाबा आज सांजचें म्युजीक फायनल करता आनी फाल्यां गावपाचें. सकाळीं गेलो जाल्यार तें पद जाय तशें जालें ना. आनी हांव सदांच श्रीधर म्हणजे जी म्हजी कोंकणी सिनेमाची वाटचाल आसा, जें कितें तातूंत सदांच म्हजो एक
एडवायझर एक गुरू म्हणजे श्रीधर कामत. ताका हांव फोन करून सांगलें अरे अशें जाला कितें करया. तूं खंय आसा. आपूण म्हणपालो जुवारी आसा. म्हणलें तूं थंय राव थंयच्यान भायर सरतना म्हाका फोन कर. हांव गेलो पणजे. त्या म्हणसर श्रीधर कामत आपलें काम सोंपोवनूय पणजे पावलो. तो म्हणसर पद जालें ना आनी म्हजी दोनाची फ्लायट आशिल्ली. हांव म्हणलें बरें आसा हें पद अशेंच दियात आमी हातूंत सगळो फेरफार कितें जाय तो करतात तुमची मान्यता दियात. ताणें दिली मान्यता. आनी श्रीधर आनी हांव गाडयेन बसले आनी श्रीधराक सांगलें श्रीधर मुंबय या. तो बरें मुंबय आपण कपडे बिपडे काय हाडूं ना बॅग ना. हांव म्हणलें कांयच गरज ना मुंबय पळोवया घेवया सगळें. तशा तशें श्रीधर गाडी एअरपोर्टार पार्क केली. ऑफिसांतल्यान तिकेट तेन्ना मेल तिकेटी जायनाशिल्ल्यो आतां भशेन. तिकेट घेवन एअरपोर्टार आयलो. आमी फ्लायटीन बसले. फ्लायटीन बसतकीर हांवें श्रीधराक वॉकमॅन दिलो जातून तें गाणें म्युजीक ताजें रेकॉर्ड केल्लें. श्रीधर काना लावन बसला प्लेनान आनी जवळ जवळ लँड करतना हांवें ताका एक फक्त सांगलें ती पद आसा आमचे वेवसाचेर आसा समुद्राचेर ती बोट वतात त्या प्रमाणे तें जाय. लँड जाता जाता श्रीधर कामतीन म्हाका पयली लायन दिली. अरे राजू पळय म्हणपालो कळी कळी मोनी कळी हें म्हणपालो मेळ्ळा आपल्याक इतल्या वेळान विचार. हांव म्हणलें व्हेरी गूड अशेंच जाय. त्या दीस देंवले. पयलीं देंवना फुडें पयलीं मॉलान गेले. मॉलान सगळे कपडे घेतले तागेले. थंयच्यान स्टुडियोन म्युजीक ट्रॅक फायनल केलो. तो तेवटेन बरयता. म्हाका पत्कीन विचारलें काय गाणं होणार का उद्या. देवकीची अपॉइंटमेंट आहे उद्या काय करूया. म्हटलं होणार काही चिंता करू नका. आमी आयले हॉटेलाचेर जेवण बी केलें. श्रीधर बरयता. तो म्हणपालो मागीर एकाक सुमार राजू तूं न्हीद आपूण करता कंप्लीट. जवळ जवळ बरेंच जाल्लें पद आनी ही वॉज गोईंग इन द रायट ट्रॅक. दुसरे दिसा सकाळी 10 वरांचेर पत्की देवकी पंडितला बोलवू का. म्हटलं बोलवा गाणं तयार आहे. सो अशे तरेचे गूण आशिल्ली व्यक्ती ही श्रीधर कामत. उत्स्फूर्तपणे बरयतालो तो. हे ताजें खूब हांवें जवळपास आनी तो खरेंच खूब म्हाका आज खरेंच मन भरून येता ताजे बद्दल उलयता आसतना पसून ताजी याद येवप म्हणल्यार पसून. आनी ही आयुश्यभर उरतली. ही वचपाना ह्यो असल्यो गोश्टी. कित्याक म्हाका याद जाता मिराचेर आमी आल्बम काडिल्लो. ते मिराचें आल्बम निवेदन श्रीधर बरयतालो आनी ते बरयता ताका दीप कारापुरकाराल्या आल्बमाचें रेकॉर्डिंग गेल्लें पद बरोवपाक. आनी तो त्या कृष्णाच्या मुडान आशिल्लो. तातूंतल्यानूच ह्या अंबरांतल्या नील भुंयेचेर श्याम कन्हैया नाचे हें ताणें म्हाका स्वता सांगलें की आपूण त्या मुडान आशिल्ल्यान आपल्या हातूंतल्यान हे शब्द आयल्यान तें पद इतलें हिट जालें की तें मराठीन पसून हिट जालें. पूण मराठीन कोणूच सांगना की हें बाबा गोंयकारालें पद. हांव वत थंय महाराष्ट्रान खंय जेन्ना म्हाका चान्स मेळटा तेन्ना सांगता हें महाराष्ट्र हें गोंयकारान बरयल्लें पद. चाल पसून हीच मराठीन केल्या आनी तें खूब गाजलें. एक गायक तर ताजेरूच पयशे कमयता थंय. दॅट इज डिफरंट. पूण ताजें मूळ आमच्या गोंयान आशिल्लें. तुमकां एक गजाल खबर हेच पद श्रीधरान मराठीन बरयलें सेम पद आनी ताका महाराष्ट्राचो मटा सन्मान सावली ह्या चित्रपटान ह्या मराठी केल्या ताका महाराष्ट्राचो मटा सन्मान त्या वर्साचो बेस्ट लिरीक म्हणून मेळ्ळा. सो अशें आमचे कडेन कितलेशेच कलाकार आसा गोंयान. फक्त जाय उमेद जायत उमेद आसा आमी आमी उमेदीक खंयच कमी पडनात. जाय पडटा तें आतांच दिनेशान डिसिप्लीन कळ्ळें. निस्वार्थपणे काम करपाचें. श्रीधर मोठो आशिल्लो तो हागेलें काम सदांच निस्वार्थपणे काम करप पळयलां हांवें. तो खंयच्याच वेळ हे केन्ना विचारना. म्हाका केन्नाय अंजुलो फोन पसून येतालो अरे श्रीधर तुजे बरोबर आसा. अरे हय बरयता आमी काम करतात मातशें अशें. इतले तो विसरून सगळें काम करतालो आनी ताका लागून ताज्या हातान जे गोश्टी जे गोंया खातीर जाल्यो त्यो खूब मोठ्यो जाल्यो. आज ताजे बद्दल सांगप हें म्हजें म्हणजे कर्तव्यच म्हणना. एक म्हजो तो फॅमिली मेंबर आसा. ताजी फॅमिली अजुनूय म्हजी इट्स लायक वन फॅमिली ऑलवेज आनी इट वील ऑलवेज रिमेन वन फॅमिली. फक्त ह्या माचे वयल्यान उलयता आसतना फक्त युवा पिढीक एकूच सांगपाक सोदता. एक संदेश म्हणल्यार जाता चलात सगळे जाण मेळून निस्वार्थपणे काम करुया आनी नवें गोंय घडोवया. ही आमची फुडली मोख आसा आनी हे जर आमी सार्थक करपाक शकले जाल्यार हे कोंकणी युवा महोत्सव कोंकणी चळवळ ही अशीच मुखार रावतले आनी आमी गोंयकार म्हणून फक्त गोंया पुरते न्हय तर पूर्ण जगभर आमची गोंयकार म्हणून वळख निर्माण जातली. म्हाका हांगा आपयलो खरेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे आनी आयोजकाचे हांव आभार मानता. थँक्यू व्हेरी मच. सर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. इश्टानो ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक जे सगळे मानेस्त आमकां लाभिल्ले ते सगळ्यांक हांव मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आयोजनाच्या
आयोजना खातीर ज्यो जोड संस्था सहसंस्था आमकां लाभिल्ल्यो तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जाणी आर्थीक आनी मानसीक सहकार्य केलां त्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी उक्तावणाची कार्यावळ हांगा संपन्न जाली अशें जाहीर करता. कवन काळजांतले ह्या सर्तीक सुरवात जातली. वांटेकार पंगडांनी तयार रावचे. देव बरें करूं. न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक आशिर्वाद दिवन आमकां उपकारान दवरचे. तुमकां बरें मागपी फ्रोझनबाय फुल्ला आनी इम्रान माम फुल्ला, समेस्त करबट कुटुंबीय आनी सुके कुटुंबीय, आमच्या आतूच्या लग्नाक मुजरत येवचे आहा. खर्ची, मुळवो, घोळशी, थिगूर. संपर्क 9922749193 हो आमच्या कार्याध्यक्षाचो नंबर. www.pittol.com ही वेबसायट आमची. आणि जर तुमकां कितें सजेशन आसा जाल्यार बुळबुळीत gobro@pittol.com हेचेर धाडपाक मेळटा. तशेंच आमची इंस्टाग्राम आसा, इंस्टाग्रामाचेर आमकां फॉलो करपाक मेळटा #फॉर्मेलीन बांगडो. तर सगळ्यांक शिगम्याची आनी गुलालाची परबी. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की. नमस्कार. 24व्या युवा गोवा महोत्सवाक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आमी हांगा पयलीं शिस्तीचो सोपूत घेतात. आमचे वांगडा आसात सगळ्या पंगडाचे तशेंच शिक्षणीक संस्थांचे मुखेली. आमीच घडयले हे नेम, आमीच एकामेकाक बंधनां घालून घेतात आनी आमी शिस्तीन रावतात. म्हणटकर हांव मागता सगळ्या पंगडाचे तशेंच शिक्षणीक संस्थांच्या मुखेल्याक तेच बरोबर कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन बाबाचार्य आनी कार्याध्यक्ष रोहन वास्कर हाचे लागीं की तांणी माचेर येवचें. आमी माचेर हातांत हात घालून उबी रावन सोपूत घेतले. हांव पयलीं म्हणटलो, फाटल्यान ते सगळे रिपीट करतले, आमी सगळ्यांनी रिपीट करपाचें. हांव मागता माटवात बशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांनी उबी रावचे आनी आपलो बाजून जो आसा ताच्या हातांत हात असो धरून मोठ्यान हो सोपूत आमच्या सांगातान म्हणचो. हांव सोपूत सुरू करता. आमी युवा महोत्सवाचे वांगडी एकवटान उतर दितात. आमकां नाकात फकत गुण, सगळ्यात व्हडलो कलागुण. एकामेकाक सांबाळटले, शिस्तबद्ध वावुरतले, अस्मिताय फुलयतले, गोंयकारपण राखतले, मनीसपणाक जागतले. महोत्सव आमचो, आमी महोत्सवाचे. तरणाट्याचो उत्सव, तरणाट्याचो उत्सव, तरणाट्याचो उत्सव. सगळ्याक देव बरें करूं. Jira, 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 jira,
नमस्कार. कलासक्त कुडचडे सावड्डे गोंय तुमचे मुखार प्रस्तुत करता रमेश भगवंत वेळुस्कार हांच्या साऊल गोरी ह्या कथा जल्ल्यांतली रे मोरा दिगंतरा. हातूंत भितर कलासक्त दोन तरांनी ही कविता प्रस्तुत करतली. एक भरतनाट्यम आनी दुसरो गोंयचो पारंपारीक लोकनाच मोरुलो. तर तुमचे मुखार दवरता रे मोरा दिगंतरा. na na
मोरा दिगंतरा रे मोरा दिगंतरा रे मोरा पेटई कुपा निरंतरा पेटई कुपा निरंतरा रंग घेऊन अंतरात रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा गाय मरे सुंदरा गाय मरे सुंदरा दागिना दिना दिना तै 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 दागिना दिना दिना तै 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 दागिना दिना दिना तै 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 सुंदरा बना तरी मार पावला झंझरी सुंदरा बना तरी मार पावला झंझरी लख लख हो जुगुल जरी लख लख हो जुगुल जरी लख लख हो जुगुल जरी रे जाता दिगंतरा रे जाता दिगंतरा रे जाता दिगंतरा दीदी नदी ता दीदी नदी ता 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 रंग घेऊन अंतरात रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा गाय मरे सुंदरा गाय मरे सुंदरा दागिना दिना दिना तै 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 नमस्कार श्री कटमगाळ दादा पंगड फोणे तुमच्या मुखार सादर करता कवन काळजात सर्गेस्त श्री रमेश वेळुस्कर हांकां पुराय पंगड आर्गां ओंपतात आनी तांच्या रे मोरा दिगंतरा ह्या कवितेक सादर करता. रे मोरा दिगंतरा पेटे कुपा निरंतरा रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा. रे मोरा दिगंतरा पेटे कुपा निरंतरा रे मोरा दिगंतरा पेटे कुपा निरंतरा रंग घेऊन अंतरात गाय मरे
दिगंतरा पेटे गोपाळ निरंतरा सुंदरा वनांतरी मार पावल झंझरी लख लख हो जुगुल जरी रे जाता दिगंतरा रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा सुंदरा वनांतरी मार पावला झंझरी सुंदरा वनांतरी मार पावला झंझरी लख लख हो जोगुल जरी लख लख हो जोगुल जरी रे जाता दिगंतरा रे मोरा दिगंतरा पेटे कृपा निरंतरा उभार पाखा चितरंगी जावदी जीण सर्वांगी चुम चुम हो नाच तुझो भुले तारे दिगंतरा रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा उभार पाखा चित्तरंगी उभार पाखा चित्तरंगी जावदी जीण सर्वांगी जावदी जीण सर्वांगी छुम छुम हो नाच तुझो भुलता रे दिगंतरा छुम छुम हो नाच तुझो भुलता रे दिगंतरा रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा हे मोरा दिगंतरा पेटे कृपा निरंतरा रे मोरा रे मोरा युवा धबधबो कुळे धारबांदोडा तुमच्या मुखार घेवन येता मोर पाखा ह्या कविता संग्रहांतले कविता दनपारच्या वता कडार. दनपारच्या वता कडार घालता उलो शेवणे कोणा एकाक सोदता ते जिला जिला करीत पेणे दनपारच्या वता कडार घालता उलो शेवणे कोणा एकाक सोदता ते जिला जिला करीत पेणे दनपारच्या वता कडा रुखा रुखा वळी तळा दिसा सपन सावळे रुपान पडला आड जळा मळा दनपारच्या वता कडा रुखा रुखा वळी तळा दिसा सपन सावळे रुपान पडला आड जळा मळा दनपारच्या वता कडार झाडा झाडार रुस्तक वन या सुरात भिजून भिजून चिंब जाता पाचवे वन दनपारच्या वता कडार झाडा झाडार रुस्तक वन या सुरात भिजून भिजून चिंब जाता पाचवे वन
दनपारच्या वता कडार हावूय जाता आकुळ पिकुळ रसरसता हसता हसता तांबडी गुज मन पिटकुळ दनपारच्या वता कडार हावूय जाता आकुळ पिकुळ रसरसता हसता हसता तांबडी गुज मन पिटकुळ दनपारच्या वता कडार हावूय जाता आकुळ पिकुळ रसरसता हसता हसता तांबडी गुज मन पिटकुळ दनपारच्या वता कडार गुवर गुवर सगळी बवर जय मेळटा मजाय मनार अशा वेळार निळशेलार दनपारच्या वता कडार गुवर गुवर सगळी बवर जय मेळटा मजाय मनार अशा वेळार निळशेलार दनपारच्या वता कडार घालता उलो शेवणे कोणा एकाक सोदता तें जिला जिलात करीत पेणे दनपारच्या वता कडार घालता उलो शेवणे कोणा एकाक सोदता तें जिला जिलात करीत पेणे कोणा एकाक सोदता तें जिला जिलात करीत पेणे कोणा एकाक सोदता तें जिला जिलात करीत पेणे. थँक्यू. युवा महोत्सवाच्या निमित्तान युवा दी गोवा स्वर्गीय रमेशबाब वेळुस्कर यांच्या साऊल गोरी काव्यसंग्रहातली एक कविता सादर करता. व्यापक मळबा माझ्या समेस्त्याल्या तुझी उंचायरी तुझी उंचायरी तुझी उंचायरी. रत्नाधिपती सलिलाधिपती सागरा सागरा तू माझ्या समेस्त प्याल्या तुझी खोलायरी तुझी खोलायरी तुझी हे फुला तुझो मोग आणि तुझो परमळ हे फुला माझ्या समेस्त्याला शिकय. हे अग्नी तुझ्या उन्मुक्त ज्वाळात जळून पवित्रात फुलपाचो अमोघ शक्ती या समेस्त पेल्याक दान दी दान दी दान दी. स्वतः भिकून दुसऱ्याच्या भुकेची पर्वा करबी हे वृक्ष तुझो त्याग आणि तुझी दानत माझ्या सैमे पेल्याच्या काळजात रुजू दे.
सातत्याची आक्रोम ज्या समेस पेल्याच्या काळजात कोमेली हे मृत्यू तुझ्या मृतमय चिरंतन सातत्याची हे म्हजे निमित्त मात्र मागणे आता हो तुमच्याच पायार ओपता भवसारपणमस्तू 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 माझ्या
वयलो की रे माडा वयलो की रे माडा वयलो की रे तकली नासतना धुडू गेले गणे गणे कळस नासतना माडा वयलो की रे तकली नासतना धुडू गेले गणे गणे कळस नासतना माडा वयलो की रे तकली नासतना धुडू गेले गणे गणे कळस नासतना माडा वयलो की रे तकली नासतना धुडू गेले गणे गणे कळस नासतना माडा वयलो की रे माड नासतना शेपडी आलत पयस गेलो सांगीच नासतना माडा वयलो की रे माड नासतना शेपडी आलत पयस गेलो सांगीच नासतना माडा वयलो की रे माड नासतना आलत पयस गेलो सांगीच नासतना माडा वयलो की रे माड नासतना शेपडी आलत पयस गेलो सांगीच नासतना माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता ए शोभय 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 माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता माडा वयलो की रे परत सोपयता पान खावन तन्ने चेडू कोणाक आपयता ए शोभय 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 शोभय
पडटा पाऊस शिरी शिरी खोशी जाल्या धरतरी हो हो पडटा पाऊस शिरी शिरी खोशी जाल्या धरतरी पाऊस म्हणल्या सर्गाची भुई लागी मोगा भास पाऊस म्हणल्या सर्गाची हो भुई लागी मोगा भास धोल रे माडा धोल 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 रे माडा धोल न्हय मोडत चल चल न्हय मोडत चल धोल रे माडा धोल 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 रे माडा धोल न्हय मोडत चल चल न्हय मोडत चल न्हय मोडत चल चल न्हय मोडत चल नाच गो फुला नाच नाच मळबा वेल्यान पडटा पावस नाच गो फुला नाच नाच मळबा वेल्यान पडटा पावस धोल रे माडा धोल 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 रे माडा धोल धोल रे माडा धोल 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 रे माडा धोल अशेच 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 येऊचे वारे हय अशेच येऊचे वारे अशेच येऊचे वारे अशेच येऊचे वारे अशेच येऊचे वारे हय अशेच येऊचे वारे हाय हाय अशेच येऊचे वारे हाय हाय अशेच येऊचे वारे हाय हाय अशेच येऊचे वारे अशेच येऊचे वारे आणि अशीच झडची घोटा अशेच येऊचे वारे आणि अशीच झडची घोटा धावून पुंजायतात आम्ही धावून पुंजायतात आम्ही सगळी आसू कोणाची भाटा सगळी आसू कोणाची भाटा अशेच 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 भुरगी आमी शाणी मस्ती माकड आमचे संगाती भुरगी आमी शाणी मस्ती हे माकड आमचे संगाती संगाती रे संगाती 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 जाऊन खावपाक लागता तेन्ना जाऊन खावपाक लागता तेन्ना मागतात आपणाक बरी बरी ती मागतात आपणाक बरी बरी ती बरी बरी ती रे बरी बरी ती सांगतात तांकां खावन सोंपली सांगतात तांकां खावन सोंपली गोड गोड असली सगळी गोड गोड असली गोड 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 असली रूच पळोवची आस तुमका रूच पळोवची आस तुमका चौघात आमची बोटा चौघात आमची बोटा अशेच 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 चारे माकड मस्ते माकड देशो जातात रागान
शिपड्यांच्यो गुडयो पिटी पिटी उडयो उडयो शिपड्यांच्यो गुडयो बसतात वचून रुखार खांद्या खांद्याचेर भोवण्यो पिटी पिटी उडयो बसतात वचून रुखार खांद्या खांद्याचेर भोवण्यो सुतात हळडुवी पिकी पिकी घोटा सुतात हळडुवी पिकी पिकी घोटा आशेन खर्शेतात पुणून फटवतात हे आशेन खर्शेतात पुणून फटवतात भुकेन पेटतात पोटा भुकेन पेटतात पोटा अशेच 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत भुईच्या स्वातंत्र्याच्या पेटल्या लाख मशाली भारत भुईच्या स्वातंत्र्याच्या पेटल्या लाख मशाली नव्या युगाच्या नव्या सूर्याची नव्या युगाच्या नव्या सूर्याची किरणा नवी उदेली किरणा नवी उदेली वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आयज मेरेंच्या हिंद पुतानी सुस्ता जीण सोपयली आयज मेरेंच्या हिंद पुतानी सुस्ता जीण सोपयली वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम थडी थडी सूर एक निशेता जळी थडी सूर एक निशेता भारत माता की जय जय भारत माता की जय जय उजळ कांतीची धीर शांतीची उजळ कांतीची धीर शांतीची मूर्त शोभित तेजोमय मूर्त शोभित तेजोमय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम दीस हो आयचो हो मनाचो इतिहास चिरंजीव करपाचो दीस हो आयचो हो मनाचो इतिहास चिरंजीव करपाचो भांगरा अक्षरान नाव बरोवचे भांगरा अक्षरान नाव बरोवचे भारत भुईच्या नामनेचो भारत भुईच्या नामनेचो वंदे मातरम 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 वंदे मातरम
रंगला किती मोर सांगला पाकानी रंगला दर्यामध्ये मोर हाराडला दर्यामध्ये मोर हाराडला पिंजऱ्यामध्ये मोर बिघाडला पिंजऱ्यामध्ये मोर बिघाडला
bebo, c'è mere ubo, arvutale bebo, c'è mere ubo, avemulle bebe bebe, cuire tu zobau, avemulle bebe bebe, cuire tu zobau, urki manu bebe mulle kapra, urki manu bebe mulle kapra. Tamra Gunzi, Tamra Gunzi, Tamra Gunzi Kambala, Durgar Udun Basilla, Tamra Gunla, Durgar Udun Basilla, Ave Mulle Kambia, Ubo Sarko Rao, Ave Mulle Kambia, Ubo Sarko Rao. Chanti Kulen Kambia Mulle, Chanti Kulen Kambia Mulle, sorry. Calo kitty. Calo kitty. Calo kitty cavolo, ambiatalier băsălo. Calo kitty cavolo, ambiatalier băsălo. Avem le azi am gerau. Avem le azi am gerau. Man handu caule mule, cau. Man handu caule mule, cau. Dawa fulle, dawa fulle, dawa fulle bukla, Mariat yeun basla, dawa fulle bukla, Mariat yeun basla. Avem le buki undir aila dau, avem le buki undir aila dau. Anu bakul buki mule, anu bakul buki mule. Harutal, Harutal, Harutal bebo, c'è mere ubo, Harutal bebo, c'è mere ubo. Avemulle bebe, cuire tu zobau, avemulle bebe, cuire tu zobau. Urki manu bebe mulle kapra, urki manu bebe mulle kapra. Tamra Gunzi, Tamra Gunzi, Tamra Gunzi Kambala, Durgar Udun Basilla, Tamra Gunzi Kambala, Durgar Udun Basilla. Avem mulle kambia, Ubo Sarko Rao, Avem mulle kambia, Ubo Sarko Rao. Chanti Kulen Kambia Mulle, Chanti Kulen Kambia Mulle. Sorry. Calo kitty. Calo kitty. Calo kitty cavolo, ambiatalier băsălo. Calo kitty cavolo, ambiatalier băsălo. Avem le caule, azi am gerau. Avem le caule, azi am gerau. Man handu caule mule, cau. Man handu
गावा फुल्ले गावा फुल्ले गावा फुल्ल बुकलो मऱ्यात येऊन बसलो गावा फुल्ल बुकलो मऱ्यात येऊन बसलो हांवें म्हणलें बुकी बुकी कुंदीर आयला धांव हांवें म्हणलें बुकी बुकी कुंदीर आयला धांव आंग बापूल बुकी म्हणलें म्याव 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 आंग बापूल बुकी म्हणलें म्याव 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 gaita unda basta naczta gaita unda basta unda gol 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 hey dig dig din amo ik fin are are dig dig din amo ik fin dur 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 शिस्तीत काम करता फटाफटी कित्याक करता कष्ट सरतली मस्ती मजा केन्ना करतली मस्ती केन्ना करतली बेश्टीच तुगे सरतली एक एक खीण मोलाची जीण एक एक खीण मोलाची जीण नाच म्हज्या वांगडा नाच तूं रॉक एंड रोल कश्टांक म्हज्या मोल भांगराचे साठयला ते फुडाराक मेळपाचे कष्टांक मोल भांगराचे साठयला फुडाराक मेळपाचे हाले हात पाय मेळचे ना काय हाले हात पाय मेळचे ना काय उडटा उडटा पडशी दिग दिग दिन रॉक एंड रोल अरे हांव एकटो दॅट्स रॉक एंड रोल अरे हांव एकटो नाचता गायता उडटा बसता नाचता गायता उडटा बसता घुमता हांव गोल 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 How mooi ik vind, dikke dikke dun. How mooi ik vind, turu 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 turu. शिस्तीत काम करता फटाफटी. पट्टा दिस रात सरसर पाऊस अडकून पडला सोंसना उपास पट्टा दिस रात सरसर पाऊस अडकून पडला घट्टा उपास करू कितें आतां कसा विस जाता करू कितें आतां कसा विस जाता सुट्टा म्हजो ए ए ए ए तो कितलोय पावस पडू दिस रात रोळीत म्हज्या खाणा जेवणाची पडू दीस रात रोळीत म्हज्या खाणाची रास तिक तिक दिन हांव मोईक फिन तिक तिक दिन हांव मोईक फिन चिंतून केल्यार सुखी जाता जीण रॉक एंड रोल अरे हांव एकटो रॉक एंड रोल अरे हांव एकटो नाचता गायता उडटा बसता नाचता गायता उडटा बसता उडटा हांव गोल 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 How mooi ik vind, dikke dikke din, how mooi ik vind, duru 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 duru. शिस्तीत काम करता फटाफटी. Ili 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 ili
आजोबाच्या जात्रेक मावशिली मावसो इलो मावशिली मावसो इलो मामा मामी भाऊजी इलो इली 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 बघनात राहिली इली 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 बघनात राहिली इली 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 बघबाच राहिली आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे तिक तिक सामारा रसातलं शिरवळ्यो करगे आई करगे आई करगे आई करगे आई गोड गोड मनगणा गोड गोड मनगणा चला चला जाऊया गोड गोड खाऊया जात्रेक फिरूया गावचे आजोबाच्या जात्रेत आजोबाच्या जात्रेत आजोबाच्या जात्रेत लाडू बावली खाजा कुटू कुटू खटखटा लाडू बावली खाजा कुटू कुटू खटखटा गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे रेवडी कापा चला चला जाऊया मिठाई खाऊया चला चला जाऊया मिठाई खाऊया जात्रेक फिरूया मौजा मारूया जात्रेक फिरूया मौजा मारूया गावचे आजोबाच्या 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 जात्रे आजोबाच्या जात्रे बाबूलक घोडो टिक टिक घोडो मामाला चेडो टिक टिक घोडो मामाला चेडो टिक 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 चला चला जाऊया खेळणी बघूया चला चला जाऊया खेळणी बघूया जात्रेक फिरूया गावचे आजोबाच्या जात्रे असे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे इलो रे इलो संकासुर इलो इलो रे इलो संकासुर इलो बाबुलो बियालो बासूला बियाला बाबुलो बियालो असे
मोठा गिल्टा वाड वाड वाटा फूक फूक फुकता बका बका खाता मोठा मोठा गिल्टा वाड वाड वाटा फूक फूक फुकता पत्रे जावं रबर जावं ग्लास पेपर प्लास्टिक जावं पत्रे जावं रबर जावं ग्लास पेपर प्लास्टिक जावं खाऊन 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 सोपोन आताची हांव खाऊन 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 सोपोन आताची हांव कोण कोण हे कोण 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 नरकासूर भस्मासूर भक्कासुरा भाव नरकासूर भस्मासूर भक्कासुरा भाव वाव 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 कोयरासुताचे नाव वाव 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 कोयरासुताचे नाव रस्त्या वाटेर बसता गटार नाल्यात लिपता वाळ बाळीन खेळटा शेतां पाटान नाचता रस्त्या वाटेर बसता गटार नाल्यात लिपता दोंगर जावं दर्यो जावं तळी रानां न्हंय जावं दोंगर जावं दर्यो जावं तळी रानां न्हंय जावं हांगा जावं थंय जावं सगळ्याक ताची धांव हांगा जावं थंय जावं सगळ्याक ताची धांव अरे कोण 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 अरे भस्मासूर बक्कासुरा भाव नरकासूर भस्मासूर बक्कासुरा भाव वाव 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 कोयरासूर ताचे नाव वाव 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 कोयरासूर ताचे नाव मोजा बीग पिट्टा गाणा बेणाक तिट्टा गाण गाणी निता ल्हान व्हड विट्टा ओ मोजा बीग पिट्टा गाणा बेणाक तिट्टा गाण गाणी निता ल्हान व्हड विट्टा बाजार जावं पिकनिक पार्टीज बेस्ट जावं बाजार जावं पिकनिक पार्टीज बेस्ट जावं बऱ्याक जावं वायटाक जावं सगळ्यांक गो दिसता राव बऱ्याक जावं वायटाक जावं सगळ्यांक गो दिसता राव अरे कोण 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 अरे कोण सांग नरकासूर भस्मासूर बक्कासुरा भाव नरकासूर भस्मासूर बक्कासुरा भाव वाव 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 कोयरासूर ताचे नाव वाव 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 कोयरासूर ताचे नाव चल धाव 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 पिलो ताचो लाव कोयरासुराचो आवय बापूय तूं आनी हांव चल धाव 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 पिलो ताचो लाव कोयरासुराचो आवय बापूय तूं आनी हांव हरिहरा रे कोयरासुरा रे हरिहरा रे कोयरासुरा हरिहरा रे कोयरासुरा रे हरिहरा रे कोयरासुरा प्लास्टिकचो वापर कमी करा रे कोयरासुरा घ्या दुबळो करा प्लास्टिकचो वापर कमी करा रे कोयरासुरा घ्या दुबळो करा हरिहरा रे कोयरासुरा रे हरिहरा रे कोयरासुरा हरिहरा रे कोयरासुरा रे हरिहरा रे कोयरासुरा हरिहरा रे कोयरासुरा रे हरिहरा रे कोयरासुरा हरिहरा रे कोयरासुरा हरिहरा रे कोयरासुरा हरिहरा रे कोयरासुरा इली 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 अरे गावचे आजोबाच्या जात्रेक मावशिली मावसोइलो मावशिली मावसोइलो मामा मामी भावजीलो इली 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 बघनात राहिली
आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे तिक तिक सामारा रसात शिरवळ्यो करगे आई करगे आई करगे आई करगे आई गोड गोड मनगणा गोड गोड मनगणा चला चला जाऊया गोड गोड खाऊया जात्रेक फिरूया गावचे आजोबाच्या जात्रेत आजोबाच्या जात्रेत आजोबाच्या जात्रेत लाडू बावली खाजा कुटू कुटू खटखटा लाडू बावली खाजा कुटू कुटू खटखटा गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे रेवडी कापा चला चला जाऊया मिठाई खाऊया चला चला जाऊया मिठाई खाऊया जात्रे का फिरूया मौजा मारूया जात्रे का फिरूया मौजा मारूया गावचे आजोबाच्या 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 जात्रे आजोबाच्या जात्रे बाबूला का घोडा टिक टिक घोडा मामाला चेडो टिक टिक घोडा मामाला चेडो टिक 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 चला चला जाऊया खेळणी बघूया चला चला जाऊया खेळणी बघूया जात्रेक फिरूया गावचे आजोबाच्या जात्रे असे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे इलो रे इलो संकसुर इलो इलो रे इलो संकसुर इलो बाबुलो बियालो बासूला बियाला बाबुलो बियालो असे गावचे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या 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 जात्रे अरे Harutale Bebo Bebo Harutale Bebo 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 Harutale bebo Cheta mirer ubo Harutale bebo Cheta mirer ubo Ave mulle bebe bebe Cuide tu zobau Ave mulle bebe bebe Cuide tu zobau Ulki manu bebe mulle Ulki manu bebe mulle तांबडा गुंज Goblo Goblo
तांबडो गुंज Come तांबडो गुंज कोंबलो दुर्गार उडून बसलो तांबडो गुंज कोंबलो दुर्गार उडून बसलो हांवें म्हणलें कोंब्या कोंब्या उबो सारको राव हांवें म्हणलें कोंब्या कोंब्या उबो सारको राव Shanti fulan kombya mule kakascha. Shanti fulan kombya mule kakascha. Sorry. काळो किट्ट Kaulo, kaulo, काळो किट्ट kaulo, 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 kaulo. काळो किट्ट कावळो आंब्या ताळयेर बसलो काळो किट्ट कावळो आंब्या ताळयेर बसलो हांवें म्हणलें कावळ्या कावळ्या आज आमगेर राव हांवें म्हणलें कावळ्या कावळ्या आज आमगेर राव मान घालून कावळ्यान म्हणलें Kau, kau, kau. मान घालून कावळ्यान म्हणलें Kau, kau, kau. दावा फुल्ले Buglo, दावा फुल्ले buglo, 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 buglo. दावा फुल्ल बुकलो मऱ्यात येऊन बसलो दावा फुल्ल बुकलो मऱ्यात येऊन बसलो हांवें म्हणलें बुकी बुकी उंदीर आयला धांव हांवें म्हणलें बुकी बुकी उंदीर आयला धांव आंग बाबूल बुकी म्हणलें म्याव 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 Ang babu lukin mare meow, meow, meow. मोगा म्हज्या कित्याक रागार म्होवे हाशें पावलां चोरी आयली रात पावलां चोरी आयली रात घेत आमचो मान पावलां चोरी आयली रात पावलां चोरी आयली रात घेत आमचो मान अशा पिशा रागा कुगीस कित्याक जागोप सांग सांग अशा पिशा रागा कुगीस कित्याक जागोप सांग सांग मोगा म्हज्या